नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तामिळनाडूंतल्या कोयंबटूरांत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी येवजणेचो 21वा हप्तो केलो जारी. 6,000 रुपयांचो तिसरो हप्तो थेट शेतकामत्यांच्या खात्यांत जालो जमा. 272 न्यायाधीश आणि सेवानिवृत्त नागरी सेवा अधिकाऱ्यांनी काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष आड केली खर टिका. देशाच्या नागरी सेवा अधिकाऱ्यांचेर एका पत्रावरवीं दाखयलो विश्वास. बिहारात फाल्यां नितीश कुमार 10वे फावट घेतले मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत. केंद्रीय मंत्री आणि अधिकारी जातले वांटेकार. राज्यातल्या ट्रक धन्यांनी घेतली मुखेलमंत्र्यांची भेट. लायसन्स आणि लीज करारावरवीं गोंयांत धंदो करपाक सरकारान मनाय करपाचे दिला आश्वासन. आणि बांगलादेशाच्यो आदल्यो प्रधानमंत्री शेख हसीना हांचे पूत साजीद वाजेद हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची केली तोखणाय. विश्वासू इश्ट म्हणून आपल्या आवयक वाटायल्ले खातीर मानले उपकार. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तामिळनाडूंतल्या कोयंबटूरांत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी येवजणेचो 21वा हप्तो जारी केलो. 6,000 रुपयांचो तिसरो हप्तो थेट शेतकामत्यांच्या खात्यांत जमा जालो. 3 दिसांच्या ह्या शिखर संमेलनात 5,000 शेतकारांनी वांटो घेतला. आयज कोयंबटूरांत पारंपारीक नाच सादर करून तांकां येवकार दिलो. तशेंच बैलगाडीची प्रतिकृती दिवनूय प्रधानमंत्र्यांक येवकार दिलो. ह्या वेळार तांणी सैमीक शेतीचे आधारीत प्रदर्शनाचें उक्तावण केलें. उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भौसाक संबोधीत केलें. जब मैं यहाँ मंच पे आया तो मैं देख रहा था काफी किसान भाई बहन वो अपना गमछा घुमा रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि बिहार की हवा मेरे आने से पहले पहुंच गई है. मेरे किसान भाई बहनों, कोयंबटूर की इस पावन धरती पर सबसे पहले मैं मरुदमलई के भगवान मुरुगन को प्रणाम करता हूं. कोयंबटूर कल्चर, कंपैशन और क्रिएटिविटी की भूमि है. ये शहर अपनी दक्षिण भारत की उद्यम शक्ति का पावर सेंटर है. देशाच्या 272 न्यायाधीश आणि निवृत्त नागरी सेवा अधिकाऱ्यांसयत नामनेच्या नागरिकांनी वेंचणूक आयोगाच्या समर्थनान एक उक्ते पत्र बरयला. हे उक्ते पत्र 16 आदले न्यायाधीश, 123 सेवा निवृत्त नागरी सेवा अधिकाऱ्यांनी हे पत्र बरयला. तशेंच 14 आदले राजदूत आणि 133 आदल्या सैन्य अधिकाऱ्यांचोय तातूंत आस्पाव आसा. तांणी काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांचेर ह्या पत्रांत आरोप केला. ह्या पत्रांत वेंचणूक आयोगा कडेन नागरिकांनी घटमूट उबे रावचे, तशेंच राजकीय वावुरप्यांनी निराधार आरोप करून हे म्हत्वाचे संस्थेक आडमेळी हाडप बंद करचे अशी मागणी तांणी केल्या. ह्या पत्रांत तांणी नागरी समाज, भारतीय सशस्त्र दळ हांच्या प्रामाणीकपणाचेर आणि लोकशायेचे राखणदार म्हणून तांच्या भुमिकेचेर आपलो अखंड विश्वास तांणी व्यक्त केला. बिहार विधानसभा वेंचणुकेंत घसघशीत जैत मेळ्ळ्या उपरांत फाल्यां मुखेलमंत्री पदा खातीर सोपूत विधी सुवाळो जातलो. फाल्यां बिहारांतल्या गांधी मैदानाचेर नितीश कुमार हे मुखेलमंत्री पद आणि गोपनीयतेचो सोपूत घेतले. नितीश कुमार हे फाल्यां 10वे खेपे मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत घेतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां राजधानी पटना शारांत येवन सोपूतविधी सुवाळ्यांत हजर आसतले. ह्या सुवाळ्याक सगळ्या राज्यांचे मुखेलमंत्री आणि उपमुखेलमंत्री तशेंच भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा सयत हेर केंद्रीय मंत्र्यांक सोपूतविधी सुवाळ्याक हजर रावपाक आमंत्रीत केला. हे विशीं JDUचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा हांणी अदीक माहिती दिली. JDU विधायक दल की बैठक है जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और फिर दोपहर में 3 बजे NDA विधायक दल की बैठक असेंबली में सेंट्रल हॉल में है, वहाँ जहाँ उनको नेता चुना जाएगा और सामने आदरणीय राज्यपाल महोदय से मिल करके सरकार फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो स्टेक क्लेम करना होता है. कल गांधी मैदान में 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह
3:30 बजे बिहार विधानसभा में सेंट्रल हॉल में एनडीए के नेता का चयन करके फिर नीतीश कुमार जी राज्यपाल महोदय के यहाँ जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इस बार का शपथ का खासियत है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने वाले हैं और ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहेंगे। इसके साथ साथ यह शपथ जो है करीब 2 लाख से ज्यादा बिहार के मतदाता भी इस शपथ ग्रहण समारोह में ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे और ये शपथ ग्रहण समारोह आने वाले विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए होगा। विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी को सर्वसम्मति से नेता और उपनेता चुना गया है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जोड़ी हिट भी है और यह जीत का भारतीय जनता पार्टी के नाते चौका है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, अब बिहार। पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया, लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया है जिससे बिहार का विकास किया जाए। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी नवी दिल्लीतल्या NITच्या 5व्या वर्सुकी पदवीदान सुवाळ्यात विद्यार्थ्यांक संबोधित केले। डिजिटल इंडिया एक परिवर्तन घडोवन हाडपी पावल आसा, जाका लागून तंत्रगिन्यान नागरिकांक उपलब्ध करून साबार संदीची दारां उक्ती केल्या, अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या उलोवपांत सांगले। NIT सारकिल्ल्या संस्थांक आदर्श डिजिटल गांव तयार करपाक म्हत्वाची भूमिका साकारता अशें तांणी सांगले। देश मोठ्या उमेदीन आनी आत्मविश्वासान विकसीत भारताची मोख साध्य करपाचे दिकेन मुखार वता अशेंय राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी मुखार उलयतना सांगले। सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान जैसे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कौशल भारत, सुगम्य भारत मिशन और उन्नत भारत अभियान इस बात का प्रमाण है कि जनभागीदारी के साथ भारत तेजी से आगे अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो रहा है। इन सभी राष्ट्रीय प्रयासों का उद्देश्य एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां हर नागरिकों को समान अवसर और गरिमा मिले और जहां हर व्यक्ति की प्रतिभा के उभरने के लिए उचित वातावरण उपलब्ध हो। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसो विसव। दोस्तों केम छो, मैं ऋषिता भट्ट फिर से हाजिर हूँ आप सबका फेवरेट शो लेकर जिसका नाम है रंगोली। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना। वो एक्ट्रेस जिनकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही कमाल की थी। मेरा नाम टिन टिन बाबा टिन। साथ ही वो एक्टर जिनकी आम आदमी की छवि ने बनाई सबके दिलों में खास जगह। एक दिन सपने में देखा सपना क्या, अरे वो जो है ना अमिताभ अपना। बीते जमाने की जानी मानी सिंगर और एक्ट्रेस गीता दत्त और मशहूर एक्टर अमोल पालेकर जी की जिंदगी से जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। इस रविवार 23 नवंबर सुबह 8 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। शुरू हो गया है काउंटडाउन, हर पल जश्न, चमकते सितारे, बैटल ऑफ बैंड्स। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं। सुरों का एकलव्य, वाह उस्ताद। देवांचल की प्रेम कथा, सब कुछ मिलेगा सिर्फ एक जगह। दूरदर्शन की खास पेशकश इफिएस्टा 2025, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, गोवा से सीधा प्रसारण 22, 23 और 24 नवंबर शाम 6 बजे से DD भारती और वेव्स OTT पर।
पिसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. बार्देस आनी पेडणेच्या ट्रक धन्यांनी मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची भेट घेवन तांच्या ट्रक वेवसायाचेर जावपी वेगवेगळ्या समस्या विशीं निवेदन सादर केलें. ह्या निवेदनांत गोंया भायल्यान येवपी वेवसायिकांनी गोंयच्या ट्रक वेवसायाचेर केल्लो परिणाम, ड्युअल नंबर प्लेट आनी हेर साबार विशय तांणी मुखेलमंत्र्या मुखार मांडले. सरान आयज आमकां आपयल्लें हांगासर जे आमचे टॉपिक्स आसा ते क्लियर उलोवपा खातीर आनी आमचो मेन टॉपीक आसलो तो जे सर्कुलर काडलेले पळय जे आपले रेंट एग्रीमेंटाचेर लिव्ह एंड लायसनाचेर गाडयो रजिस्टर करा ते सरान आमकां सांगलां आपूण ते हें करता आनी एक्चुली ते सर्कुलर काडला खंय म्हणजे फक्त प्रायवेट व्हेहिकल प्रायवेट कोण तरी घेवप टॅक्सी ट्युरिस्ट घेवपाचें ना पूण ते सरास हे चालू आसा ते आमी सराक आतां क्लियर कट सांगलां आनी सरानूय सांगलां ते आपूण रिवर्क करता म्हणून आनी 2 दिसां भितर न्यू सर्कुलर हें करता कमर्शियल व्हेहिकल चलतात ते सर आनी नेक्स्ट आतां जे ड्युअल नंबर घालून आतां जे महाराष्ट्रांतल्यान गाडयो येता आनी खंयच्यान येतात 2-2 नंबर प्लेट एकूच गाडी म्हणजे 2 गाडी आसा जाल्यार एकूच नंबर ताका फ्रॉड हे सगळें करता पळय तेचेर आमचो मेन फोकस आसलो ते खंय तरी बंद जावपाक जाय ताका लागून आयज आमच्या गोंयकारांचो जो बिझनस काबार जाला तो एक विशय आसलो. दुसरें आयज भायल्यान जे लोक येवन हांगा रावल्यात आनी जे ते लिव्ह एंड लायसनाचेर गाडयो घेतल्यात तेंचेर खंय तरी स्ट्रिक्टली एक्शन जावपाक जाय. ह्या विशयाचेर मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी लिव्ह एंड लायसन कबलाती प्रमाण हाचे मुखार वेवसाय करपाक मनाय करतले अशें खबराकारांक सांगलें. तशेंच ड्युअल नंबर प्लेटीचेर कारवाय जातली अशेंय तांणी मुखार उलयतना सांगलें. कमर्शियल हे जो आहा पळय व्हेहिकल्स हो जो ट्रक आसतलो टॅक्सी आसतले हे जे आसा हे लिव्ह एंड लायसन्स ते दिवपाचो ना इंडिविज्युअल कोणाक गाडी घेवपाचो हांगासर रावतात आनी दिवप ऑलरेडी डिसिजन घेतला जेणे करून मॅक्झिमम गोंयांत आसतल्या लोकांक बिजनेस हो ट्रक हेजो ताका मेळचो म्हणून सरकाराचें डिसिजन. ICAR सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूट गोंय सरकार हांकां उदक संवर्धन ह्या विशयाचेर उत्कृश्ट कामा खातीर शाळा आनी महाविद्यालया व्यतिरिक्त सगळ्यांत बरी संस्था ह्या वर्गात राष्ट्रीय उदक पुरस्कार 2024 फावो जाला. भारताच्यो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी हो प्रतिश्ठीत पुरस्कार नवी दिल्लींतल्या विज्ञान भवनांत जाल्ले कार्यावळींत भेटयलो. हो पुरस्कार ICAR चे संचालक डॉ प्रवीण कुमार हांणी स्विकारलो. केंद्रीय माहिती आनी वितरावण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू हे आयज गोंयांत पावले. फाल्यां सावन सुरू जावपी आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाक वांटेकार जावपा खातीर ते गोंय भेटेर आसात. ह्या वेळार NFDC, PIV आनी दूरदर्शनाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां विमानतळाचेर येवकार दिलो. दूरदर्शनाचे महासंचालक के. सतीश नंबूदिरीपाद हांणी पणजी दूरदर्शन केंद्राक भेट दिवन दूरदर्शनाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बसका घेतली. हे बसकेक दूरदर्शन नवी दिल्लीचे उपमहासंचालक चंद्रशेखर, दूरदर्शन पणजी केंद्राचे उपमहासंचालक संदीप श्रीवास्तव, दूरदर्शन केंद्र पणजीचे कार्यावळ मुखेली सावियो नोरोना हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार दूरदर्शनाच्या महासंचालकांनी पणजी केंद्राच्या वेगवेगळ्या विभागाक भेट दिवन इफ्फी निमतान आयोजीत कार्यावळी विशीं चर्चा केली. This year also we are all geared up to do a equally professional, important and memorable coverage of the event. Every year we have a huge contingent of people, deployment of our technical, our camera people, our production people, etc. come to Goa and they are deployed. This time there is some small changes in the inaugural event. We are equipped to do the good coverage of that event also. As far as Doordarshan Panaji or Goa Kendra is concerned, they do daily small coverages. Take it the news element of the program, master classes, various press conferences, interaction with international juries and major directors, actors who participate in the event, and we know it's a very important coverage and we are well equipped to do that.
खबरापत्रात आता घेऊ एक लहानसंच विसव. आप सभी का स्वागत है आपके अपने मस्ती भरे शो में मस्ती की पाठशाला. इस हफ्ते मस्ती की पाठशाला में बात करेंगे डिजिटल एडिक्शन से होने वाले आई स्ट्रेन को कैसे कम किया जाए. So after every 20 minutes, look at an object which is 20 feet away and look at it for 20 seconds. It will reduce the strain on your eyes. देखेंगे मैजिक. 1, 2, 3. मिलेंगे जीनियस इनोवेटर्स से इस रविवार दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर. आईफा अवार्ड्स 2025 स्टार्स स्टाइल और म्यूजिक. आईफा अवार्ड्स 2025 हर रविवार सुबह 10 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर. पोळ्या मुखावेल खबरो. केंद्रीय भूविज्ञान मंत्रालयान मायको हांच्या जोड पालवान देशातल्या तरणाट्यांक आत्मनिर्भर भारत घडोवपा खातीर वन इनोव्हेशन टुवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया ह्या उपक्रमात वांटो घेवपाचें आवाहन केलें. हो उपक्रम भारत आंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 अंतर्गत चालीक लायला. हे विशीं अदीक माहिती केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी आपल्या सामाजीक संकेतथळावेल्यान प्रसिद्ध केल्या. As all of us know, in the last 1 decade or so, India has transformed into a deep tech powerhouse, if I may say so. We now have over 6,000 deep tech startups. Our bioeconomy has grown 14 times. Our investment in R&D has doubled. The space sector has been open to the private players following a bold decision taken by Prime Minister Shri Narendra Modi. And this has resulted in creating an 8 billion space economy. And we have launched India's first quantum mission at the same time, generating a new wave of quantum technology, startups, and much more than that. And now, let me make an important point. The next major breakthrough can come from none else but you, can come from you. Because as we approach the India International Science Festival, IISF 2025, beginning 6th of December, with the theme Vigyan Se Samriddhi for Atmanirbhar Bharat, I am pleased to announce a nationwide innovation challenge. महाराष्ट्र राज्य सहकार गृहनिर्माण संस्था आणि महाराष्ट्र सहकार खाते आणि गोय सहकार संस्था निबंधक हांच्या जोडपालवान आंतरराष्ट्रीय सहकार संमेलनाचे गोयात आयोजन जाल्ले. ह्या कार्यावळीत सहकार खात्यातले वेगवेगळे अधिकारी वांटेकार जाल्ले. गोयचे सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी हे कार्यावळीत वांटो घेतिल्लो. ह्या संमेलनाक सहकार मळावेल्या मुखेलपण सांबाळटना बायलांची भूमिका, सहकारिताक चालना दिवपा खातीर बँकांची भूमिका अशा वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. हे विशीं अदीक माहिती सहकार मळावयल्या अधिकाऱ्यांनी दिली. या हाऊसिंगच्या डेव्हलपमेंट आणि सेल्फ डेव्हलपमेंटवर चर्चा घडवून आणली. अनेक मान्यवरांचं मार्गदर्शन इथल्या आपल्या सहकारातल्या हाऊसिंगमधल्या कार्यकर्त्यांना मिळालं आणि सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय माणसाचं जे स्वप्न असतं स्वतःचं घर असावं, चांगलं असावं, मोठं असावं, त्याला एक चालना देणारा अशा प्रकारचं हे शिबिर हा कार्यक्रम आहे असं मला वाटतं. आज गोवा येथे आंतरराष्ट्रीय परिषद घेण्यात आली. या परिषदेमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे वक्तेही सहभागी झालेले होते. त्यांचं मार्गदर्शन या परिषदेस मिळालं. तसेच राज्यातीलही प्रमुख व्यक्तींचं मार्गदर्शन या परिषदेला मिळालं आणि या परिषदेच्या माध्यमातून अत्यंत चांगल्या प्रकारे संदेश, नॉलेज घेऊन इथून आम्ही सर्व जाणार आहोत आणि या परिषदेचा नक्कीच गृहनिर्माण संस्थांच्या डेव्हलपमेंटसाठी या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून निश्चित फायदा होईल अशी आम्हाला खात्री वाटते. आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ, पुणे असोसिएशन,
हाऊसिंग फेडरेशन या सर्वांचा आम्ही त्याबद्दल आभार व्यक्त करतो. फाटले कांय दीस गोंयांत जाल्ल्या चोरी आनी दरोड्यांच्या घडणुकांच्या फाटभुंयेर पत्रकारांनी केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांकां विचारले तेन्ना पत्रकारांक जाप दितना गोंय राज्य सरकारान हे विशीं उपाय यंत्रणा चालीक लावची पडटली अशें सांगलें. अशा पद्दतीची प्रकरणां गोंयांनी जावंक लागल्या ह्या संदर्भात कितें तरी नवीन स्ट्रॅटजी सरकारान आखची पडटली. कारण जे कोण ह्यो गोष्टी सगळ्यो करतात, लोकांक त्रास दितात, हांची ताकद कितें तरी वाडिल्ल्या अशें म्हाका दिसता. आनी म्हणून सरकारान आनी पुलिशेन ह्या संदर्भात नवीन कितें तरी धोरणां म्हणजे ते हांगा गोंयांत असल्यो गोष्टी भितर सरूंकूच जायना. एक स्ट्रॉंगली हें घेवचें पडटलें. हांव सीएमा कडेन एक वेळेस केला गेला की ज्या पद्दतीन जाता म्हणजे सगळें गोंय सगळें हादरून वता ह्या सगळ्या हातूंतल्यान. आनी शेवटी जातकीर आमी हें करपे पेक्षा प्रिव्हेंटीव कितें तरी करप ही गरजेची आसा आनी सरकार ते हालतली करता. पुलिसूय आपले परीन भरपूर जिवापाड प्रयत्न करता, पूण तेंचे फलीभूत जावंक जाय. बांगलादेशाच्यो आदल्यो प्रधानमंत्री शेख हसीना हांचेर जल्मथिपीची ख्यास्त फरमायल्या उपरांत तांचे पूत साजीद वाजेद हाणें भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची तुस्त करतना भारतान खरे आनी विश्वासू इश्टा प्रमाण आपल्या आवयचो जीव वाटायलो हे खातीर तांचे उपकार मानले. बांगलादेशात सध्या एक अनिर्वाचित, असंविधानीक आनी अवैध अशें सरकार आसा. आपल्या आवयक दोशी थारावपा खातीर कायद्यान अवैध रुपान संशोधन घडोवन हाडला असो आरोपूय तांणी केला. India has always been a good friend, and in the crisis, India essentially saved my mother's life. If she hadn't left Bangladesh, the militants, they had planned on killing her. So I'm eternally grateful to Prime Minister Modi's government for saving my mother's life. For an extradition to happen, the judicial process has to be followed. What you have in Bangladesh is a government itself that's unelected, unconstitutional, and illegal. You have, in order to convict my mother, they amended laws to fast track her trial, which you cannot amend laws without a parliament, so these laws were amended illegally. And then my mother was not allowed to hire her own defense attorneys. Her attorneys weren't even allowed into the courts. दिल्लीतल्या वाडट्या प्रदूषणाच्या फाटभुंयेर नवी दिल्लीत एम्स नवी दिल्ली हांणी एका खासा संमेलनाचें आयोजन केल्लें. हातूंत प्रदूषणा आड उपाय आनी समाधान ह्या विशयाचेर विस्तारान चर्चा जाली. दूरदर्शना कडेन उलयतना एम्स नवी दिल्लीचे प्रोफेसर अनंत मोहन हांणी प्रदूषणा पासून वाचोवपा खातीर सुचोवण्यो दिल्यो. अब ये इमरजेंसी लेवल का प्रॉब्लम आ गया है. ये भी छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है. 10 साल से वही हम देखे चले जा रहे हैं. कोई इम्प्रूवमेंट तो दिख नहीं रहा है. तो और इसके हेल्थ इफ़ेक्ट्स भी अब हमको बहुत क्लियरली दिखने लग गए. ये भी नहीं कह सकते कि हेल्थ इफ़ेक्ट्स का कुछ डाउट है. कोई डाउट नहीं है. पर्सनल लेवल पे तो देखिए मास्क पहनना ही थोड़ा बहुत हो सकता है. जिस टाइम पे एयर क्वालिटी ख़राब है हम बाहर ना जाएं. बहुत ज़्यादा या मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, रनिंग ओपन में करना बंद करें. अगर ज़रा सा भी सर्दी ज़ुकाम ये सब लगे तो अपना ध्यान शुरू करें और जल्दी डॉक्टर से मिल लें. इसको निगलेक्ट ना करें. देखिए एयर प्यूरीफायर कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, तो इसलिए ये सोचना कि वो हर चीज़ को ठीक कर देगा ये नहीं है. अब जैसे आपने बोला, अब घर में अगर रखा हुआ है और आप बाहर निकल गए तो बाहर तो जो है वही आप सांस लेंगे. अब एयर प्यूरीफायर साथ लेके तो जा नहीं सकते. और दूसरी बात, एयर प्यूरीफायर की कोई गारंटी नहीं है कि वो पूरी एयर को प्यूरीफायर बिल्कुल नॉर्मल कर ही रहा है. उसकी क्वालिटी देखनी होगी, उसका साइज़ देखना होगा, कितने बड़े कमरे के लिए वो बनाया वो देखना है. एक घर में एक छोटा एयर प्यूरीफायर रख के सोचें कि पूरा घर साफ हो गया, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं बात है. आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34.7 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 22.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तामिळनाडूंतल्या कोयंबटूरांत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी येवजणेचो 21वो हप्तो केलो जारी. 6,000 रुपयांचो तिसरो हप्तो थेट शेतकामत्यांच्या खात्यांत जालो जमा. 272 न्यायाधीश आनी सेवानिवृत्त नागरी सेवा अधिकाऱ्यांनी काँग्रेस आनी विरोधी पक्षा आड केली खर टिका.
देशाच्या नागरी सेवा अधिकाऱ्यांचेर एका पत्रा वरवीं दाखयलो विश्वास. बिहारात फाल्यां नितीश कुमार 10वे फावट घेतले मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत. केंद्रीय मंत्री आनी अधिकारी जातले वांटेकार. राज्यांतल्या ट्रक धन्यांनी घेतली मुखेलमंत्र्यांची भेट. लायसन्स आनी लीज करारा वरवीं गोंयांत धंदो करपाक सरकारान मनाय करपाचें दिलां आश्वासन. बांगलादेशाच्यो आदल्यो प्रधानमंत्री शेख हसीना हांचे पूत साजीद वाजेद हाणें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची केली तोखणाय. विश्वासू इश्ट म्हणून आपल्या आवयक वाटायल्ले खातीर मानले उपकार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतलें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.